पंचायतींक खासगी सामान नाका म्हूण खंयचोच आमदार सध्या कॅन्डिडेटांचे भानगडीत पडपाक सोदिना. येता ते आपले अशें दर एकल्याचें धोरण. 70 पंचायतींक आपले उमेदवार अशें आसचे ना, मात सगळ्यो पंचायती बीजेपीच्यो आसतल्यो म्हूण मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. उसगांव पंचायतूय खंय बीजेपीचीच. ब्रेस्तारा पंचायत उमेदवारी अर्ज भरपाचो पयलो दीस. पयल्या दिसा 54 अर्ज आयले. पंचायत वेंचणुकेचे अर्ज भरपाच्या पयल्या दिसा उत्तर गोंयांत 31 अर्ज आयले जाल्यार दक्षिण गोंयांत 23 अर्ज आयले. पंचायत वेंचणुकीचे अर्ज भरपाच्या पयल्या दिसा 70 एक अर्ज आयलो. ठाणे पंचायत वाठारांतल्या वार्ड नंबर 3 दिपिका गांवकारान अर्ज भरलो. 70 सगळ्यो 12 पंचायती आसात. वाळपय मतदारसंघात फाटले फावट चडश्यो पंचायती बीजेपीच्यो, मात आतां विश्वजीत राणेच बीजेपीत. विश्वजीत म्हणटा सगळ्योच पंचायती खंय बीजेपीच्यो. काय ना सर, पंचायत इलेक्शन खंयच्या पक्षाच्या लेवलाचेर आमी लढयना. आमचे लोक रावतले, काय गांवांत 2 लोक रावतात, काय गांवांत 3 लोक रावतात, काय हरकत ना. ओवरऑल आमची पंचायती सगळीकडे येतल्यो 70 आनी उसगांव पंचायत आमची जातली. खात्री आमकां की त्या तरेचें वातावरण आयज आमच्या ह्या 70 परिसरान आसा. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आमचो केन्नाच नासता आनी आमी डायरेक्ट इन्वॉल्व जावचे ना. सर, तुमचे कॅन्डिडेट दवरलेले म्हणजे तुमचे प्रश्नच ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. 64व नॅशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म फेस्टिवलाचे उक्तावण ब्रेस्तारा पणजे जालें. ESG आनी डिरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवलान हो फेस्टिवल दवरला. 18 मे ते 14 जून मेरेन तो चलपाचो. 13 भाशांतली 38 फिल्मां ह्या फेस्टिवलात स्क्रीन जातलीं. फिल्म डायरेक्टर मधुर भेंडारकर आनी कीर्ती कुलारीन महोत्सवाचें उक्तावण केलें. घेऊ एक ब्रेक.